दोतर काल एक अडवल पालसून व्हिडिओ व्हायरल जाला तो म्हणल्यार तुम्ही काल मिटिंग गेल्ले आणि तुमकां लोकांनी कितें तरी अपोज केलो मायनिंग विशयाचेर कितें नक्की इशू तो? पळय कशें आसा आमचो एक पंच आसा शेखर परवार आणि थंय त्या लोकांचो एक इशू आसलो की कितें तर लीज एरियेन तेंची घरां आनी देवळां आसली ते तांकां निवेदन करपाक म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली. सो त्या रिक्वेस्टा प्रमाणे हांव गेलो जाल्यार थंय वचून हो तेंचो इशू जालोच तेंचो एक दुसरो इशू आसलो. तर ती कमिटी कितें म्हणटाली देवस्थान कमिटी की आमकां म्हणजे आमच्या देवस्थानाचें हें नांव यूज केलां न्ही म्हणजे ते देवस्थानांतल्या कमिटीन हें केलां की ते निवेदन दिलें जाल्यार आमकां कमिटीक कित्याक तुमी इनवॉल्व करूंक ना असो इशू आसलो आनी त्यामुळे ते कमिटी आनी लोकांचें कितें तरी जालें. पण ते लोक बाबडे इतले बरे असले म्हाका काय म्हणूंक ना. जेन्ना तेंचो बोवाळ जालो तेंच्याच लोकांनी म्हटलें दोतोर म्हणजे तेंच्याच लोकांनी म्हाका म्हटलें दोतोर आमी वचया सायटीक तांकां उलोवनी. तेंच्यातल्याच कार्यकर्त्यांनी बाबांनी म्हटलें आणि मागीर दोनूय ग्रुप म्हणजे कमिटी आणि ऑपोजिट ग्रुप दोनूय ग्रुपांनी येवन म्हाका सॉरी म्हटलें आणि दोतोर आमच्या कडल्यान चुकलें आमच्या भितर ते मिसअंडरस्टँडींग पण तो आमचो इशू सॉल्व. त्याच्या काल म्हणजे दनपारां जो कोण उलयतालो स्टार्टींग तो बाळा गावडे म्हणटा तेनी म्हाका फोन करून सॉरी म्हटले. तो दुसरो तिसरो प्रेमानंद परब तेनी म्हाका म्हटले सॉरी. आणि ती जो ग्रुपान जी कमिटी आसा तो गौतम नायक आणि मयूर कलंगूट त्यांच्यानी म्हाका सॉरी म्हटलें. आणि तो बेसिकली ह्या दोनूय ग्रुपा भितर एकच ग्रुपाचें कितें आसलें की आमचे कमिटीचे जर देवस्थानाचे जर हे करता जाल्यार अध्यक्षाक सेक्रेटरी सांगून तुम्ही कित्याक करूंक ना. देवस्थान हॉलान करतात आणि निवेदन दितात हो त्यांच्या भितर आसलो प्रॉब्लेम. आणि कोणी तरी तो व्हिडिओ हांवूय पळयला तर तितको बोवाळ घातला स्टार्टिंग पासून कोणी घालूकच ना. हे जे कोण लिडर म्हणतात न्ही ते असले कितेंय रॉंग कुजबूज करूंक लायतात तांकां लोकांक ग्राउंड लेवल खबर आसा काम कितें तें. आणि सर म्हणजे अशें तुमकां अशें म्हणपाक की तो तेंचो अंतर्गत विशय आसलो. तो तेंचो अंतर्गत विशय आमदाराक बाबड्यांनी तेंच्यांनी एक शब्दान काय म्हणूंक ना. दोनूय ग्रुप माझ्या कडेन आसात कळ्ळें न्ही तुका. आणि ते बरे उलट सॉरी म्हटलात तेंच्यांनी हो तेंचो अंतर्गत विशय आसलो कळ्ळें न्ही. पण लोकांक कशें आसता पळय मेन कितें आसलो इशू तांकां निवेदन दिवंक जाय. आतां मेन इशू रावान हे जे कोण लिडर म्हणटात एक्स लिडर म्हणटात की आमकां बरें करूंक जाय हे असल्या गोष्टीचेरच राजकारण करीत आसतात. म्हणजे ह्या एक्स लिडरांक तुका हे नाका इशू सॉल्व जाल्ले नाका प्रत्येक गोष्टीत डर्टी पॉलिटिक्स करपाक जाय. तेंचो बाबड्यांचो मेन विशय लिजान काडपाचो तो आमी कसो मांडपाचो सरकाराक प्रेशरायज कशें करपाचें मायन्स डिपार्टमेंटाक प्रेशरायज करचें कंपनीक प्रेशरायज हेचेर कोण विचार करना. पण त्याचे भलतेच कितें ते काडून तितलेच काडून कितें तरी व्हायरल करून बेश्टेच हे खराब आसता तुका. आणि हे तुमच्या स्थानीक हांव आमदार सांगता म्हणून खरें न्ही जे लोक आसले मिटिंगेक तांकां विचारात स्थानीक लोकांक विचारात दोनूय ग्रुपांक विचारात कळ्ळें न्ही तुमकां.